मोगाळ भावा भयणीनो, आयज मोंत सायबिणीच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया आमची आवय. मारिया आमची आवय. जुवामाच्या शुभ वर्तमानात 19व्या आवेसोरांत आमकां अशें मेळटा. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. खुर्सार उमखळटना जेजू शिसाक पळोवन आपली आवय शिसाच्या स्वाधीन करता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू आमकां दर एकल्याक एक आवय दिता. ही आवय जी जेजू निमाण्या वेळार पासून सुस्कार सोडटना त्या खुर्सा मुळांत उबी आसली. दुसऱ्या उतरांनी मोरो पासून जेजूक सांगात दिता तसली आवय. आयज हीच आवय जेजू आमकां दर एकल्याक दिता. देखून आमकां दर एकल्याक खात्री ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेतना तें आमी मोरो पर्यान ही आवय आमच्या सांगाताक रावतली. ही आवय आमकां दर एकल्याक आमी चुकतात तेन्ना वाट दाखयतली. आमच्या दुखांत ती वांटेकार जातली. आमची दुखां पुसतली. आमची मागणी ती देवाक पावयतली. देखून जेजून आमकां जी आवय फावो केल्या ती आवयक आमची करून घेवया. आनीक मारयेक आमची आवय कशी आमी मान दितना आमची सगळी मागणी तिचे विनवणेन आमी देवाक उबारुया. आनी ती आमच्या कुटुंबांत आसतली तेन्ना आमच्या जिवितांत आयलोलें दूख, आमचेर आयलोली पिडा, आमचेर आयलोलें अदृश्ट, आमी ज्या प्रश्नाक सांपडटा ते प्रश्न सगळे ती देवाक भेटयतली आनी आमकां बरें तें सोडून घेतली. आयज हीच आवय आमकां जी जेजून फावो केल्या तिका आमच्या जिविताचो आमी माज करून जिवंक आमकां करपा फावो कर म्हूण ह्या नोवेनांत आमी मागुया. नोवेनाचें मागणें. पो मोगाळ माये, तुका माय म्हणून आमचें काळीज संतोसता आनी दादोसता. आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी आयल्या. आमच्या काळजाच्या ओंत्र्याक आनी आमची मागणी तुजे उंटयेंत आमी घालता. आमची माय कशी तूं आमकां बरें तें फावो करतली ही आमची आशा. तुजे भाशेन देवाची कशी करूंक आमकां शिकय आनी आमच्या दुखी कोंतींनी, प्रश्नांनी, आडकुळ्यांनी आनी पिडे वेळार देवाचेर भावार दवरून जिवंक आमकां कृपा दी गे माये. आमी मागता तो उपकार आमकां मेळोसो कर. ह्या वेळार तुजी गरज मारयेचे विनवणेन देवा मुखार घाल. पो दयाळ माये, स्वर्गीच्या आनी संवसाराच्या नोखेत्रां तुजे कृपेचो उजवाड आमचेर फांकय आनी जेजू लागीं मागून आमकां स्वर्गीची देणी फावो कर. नमन बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. पोरजोळ तुझ्या मागण्याचो, माये सूख संतोष सोर्गीचो, पालोन राखतोन ह्या देवाचो, भेटयताय पावस कुरपेचो. कोतावीन काळजा मारयेच्या, मुशा कुलाच्या आसऱ्या, आयकून घे मागणे आमचे, माये बोडे काकुतीचे. कोतावीन काळजा मारयेच्या, मुशा कुलाच्या आसऱ्या, आयकून घे मागणे आमचे, माये बोडे काकुती.